नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. चंद्रयान 3 मोहिमेक नेट लँडर विक्रमांतल्यान रोवर प्रज्ञान चंद्राचेर देंवतनाचो व्हिडिओ इस्रोन केलो शेअर. चंद्रयान 2च्या ऑर्बिटरान लँडराचे फोटोय केले कॅप्चर. इस्रोन आदित्य L1 सूर्य मिशन लॉन्चिंगाची केली घोषणा. 2 सप्टेंबराक श्रीहरिकोटात लॉन्चिंग. पृथ्वीकडच्यान 15 लाख किलोमीटर अंतरार सूर्याच्या कक्षेत पावंक 110 दीस. मुख्यमंत्री सावंताची दिल्लीत अर्थमंत्री सीतारमणा बरोबर बसका. गोयचे इन्फ्रा प्रकल्प नॅशनल गेम्सा विषयी चर्चा. खेळा मंत्री ठाकुराकूय मेळो केंद्रीय मंत्र्याच्या आदाराचे उतर. मोपा जालो तरी दाबोळे उरतलोच. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नागरी विमान येरादारी मंत्री सिंधियाचे उतर. मुख्यमंत्री येरादारी मंत्री दिल्ली. नौदळ NCOचे इश्यू रक्षा मंत्र्याच्या कानार. दोनापावला 45 लाखांचे चोरयेच्या प्रकरणात 1 लाख पश्चिम बंगालातल्यान उखल्लो. स्मार्ट इन्व्हेस्टिगेशन CCTV इंस्टाग्रामाच्या आधारान पोलिसांनी केस केली क्रॅक. बोर्डान 2 परीक्षा घेवच्यो म्हणून केंद्रान सांगला खरें ती शिफारस. बोर्डान ताचेर निर्णय घेवपाचो म्हणटा गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष. NEPची 2 परीक्षेची तरतूद घडये 2025-26 लागू. मोपा एअरपोर्टा लागसार सनबर्न फेस्टिवल लागी फायनल. सनबर्न प्रमोटर हरिंदर सिंगाची मुख्यमंत्र्याचो सचिव सरकारी अधिकाऱ्याबरोबर बसका. शो मस्ट गो ऑन. जमीन संपादन करिनासतनाच रेल्वे करता डबल ट्रॅकिंगाचे काम. थळाव्यांचो आरोप. केस कोर्टात. रेल्वेकडेन जमनीची मालकी ना. खंयच्या आधाराचेर काम थळाव्यांचो प्रश्न. आणि बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाच्या केशीत मर्सेडिसाची पात्रांव मेघनाक अटकपूर्व जामीन. वैजकी ट्रीटमेंटाची गरज मतीन धरून जामीन. कोर्ट म्हणटा गुन्हाव्यात मेघनाचो वांटो दिसना. पुरावे ना. खबरो विस्तारान. इस्रोन चंद्रावेलो पयलो व्हिडिओ शेअर केलो. लँडर विक्रमांतल्यान रोवर प्रज्ञान चंद्राचेर देंवतना व्हिडिओ लँडर इमेजर कॅमेरा शूट. हो रोवर फुडले 12 दीस चंद्राचेर भोंवडी मारून थंयच्या वातावरणाची म्हायती दितलो. लँडर मॉड्यूल प्लेलोड्स इला रंभा आनी चास्तेचें काम सुरू. चंद्रयान 2च्या ऑर्बिटरान हाय रेझोल्युशन कॅमेरात लँडराचे फोटोय कॅप्चर केल्यात. चंद्रयान 3चे यशस्वी लँडिंग करून इतिहास घडोवपी इस्रोन सूर्याच्या अभ्यासा खातीर मिशन आदित्य L1चे लॉन्चिंगाचो दीस जाहीर केलो. 2 सप्टेंबराक श्रीहरिकोटात सतीश धवन स्पेस सेंटरात PSLV रॉकेटा वरवीं लॉन्चिंग. इस्रोच्या म्हणण्या प्रमाण पृथ्वीकडच्यान 15 लाख किलोमीटर अंतरार सूर्याच्या कक्षेत आदित्य L1 पावंक 110 दीस लागतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची दिल्लीत अर्थमंत्री सीतारमणा बरोबर बसका जाली. मुख्यमंत्री म्हणटा गोयच्या उदरगती विशीं तसोच गोंयांत जावपा आशिल्ल्या नॅशनल गेम्सा विशीं चर्चा जाली. अर्थमंत्र्यान खंय गोंयाक केंद्राची जायती अर्थीक मदत मेळोवन दिवपाची उतर दिलां. खेळा मंत्री ठाकुरानूय नॅशनल गेम्सांक आधार करता म्हणून खंय मुख्यमंत्र्याक सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दिसाच्या गोंय भेटी उपरांत मुख्यमंत्री दिल्लीत पावलो. थंय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणा बरोबर बसका जाली. बसकेत गोंयच्या उदरगती विशयी तशेंच गोंयांत जावपी नॅशनल गेमी विशयी चर्चा जाली. अर्थमंत्री सीतारमणान गोंयाक केंद्र सरकार कडच्यान जायती आर्थीक मदत मेळोवन दिवपाचें उतर मुख्यमंत्र्याक दिलां. उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरा बरोबर मुख्यमंत्र्याची बसका. त्याच्या बरोबर नॅशनल गेम्सा विशयी चर्चा. नॅशनल गेम्स गोंयांत करपाक जाय ती मदत करपाचें ठाकुराचें मुख्यमंत्र्याक आश्वासन. लोकसभा वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्याचे आत्र्या पयऱ्यान केंद्रा कडेन बसका चालूच.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा आयलो तरी दाबोळी उरतलोच. रक्षामंत्री राजनाथ आनी नागरी उड्डाण मंत्री सिंधियाचे गोंयाक उतर. दाबोळीचो इशू घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री माविन, पर्यटन मंत्री रोहन आनी राज्यसभा खासदार तानावडे मंत्र्याक मेळ्ळे. दाबोळी कन्स्ट्रक्शनाक नौदळाच्या एनओसीचो इशू रक्षामंत्र्याच्या कानार घालो. नौदळाक खंय 50 मीटर बफर पुरो. मुख्यमंत्री सावंत, येरादारी मंत्री मोविन, पर्यटन मंत्री रोहन आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडेन दाबोळे विमानतळाच्या विशयाचेर केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाची आणि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगाची भेट घेऊन दाबोळे विमानतळ चालू उरचो म्हूण परतून आश्वासन घेतले. आमचे ज्योतिरादित्य सिंधिया मेळ्ळे, युनियन मिनिस्टर फॉर सिव्हिल एव्हिएशन, आणि तेका आम्ही मेळ्ळे तेन्ना तेणे सांगले द क्वेश्चन ऑफ क्लोजर ऑफ डबोलीम डज नॉट अराइज. आय एम गिविंग यू माय फुलेस्ट मीन्स एश्युरन्स. बोथ द एअरपोर्ट्स Dabolim and Mopa will continue. Question of Dabolim being affected does not arise. He will do what is necessary to see that both airports continue. And then sangle it is my airport as this airport authority of India airport. How can I even think of its closure of traffic being reduced and to close that? That question does not arise. And सारखे आमका आश्वासन दिले. तिंगासून आम्ही माननीय डिफेन्स मिनिस्टर मेळपाक गेले, श्री राजनाथ सिंग जी. तेणे आमकां सांगले जशे दुसरे स्टेटीनूय आहा, गोंयानूय आहा, डिफेन्स म्हूण एअरपोर्ट चलता आणि सिव्हिलियन एअरपोर्ट म्हणून चलता, ते तशेंच चालू उरतले. कोणे सांगला, कोण ही भीती घालता बेश्टे दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जाता? प्रश्नूच येना म्हूण. मोविनान नेव्हीचो इशू काढलो. बांदकामांक परवानगी घेतना नेव्हीकडच्यान थळाव्यांची सतावणूक जाता म्हूण रक्षा मंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिले. रोखडोच उपाय काडटा म्हूण राजनाथ सिंहाचे उतर. परमिशना नेव्ही लोकांक खूप त्रास करता म्हणून सांगले. एनओसीच दिना. 5-6 महिने, 1 वर्स, 1.5 वर्सान रिजेक्शन धाडटा. लेटेस्ट एक तेका दाखयलें पत्र येयला, पुलीस व्हेरिफिकेशन हाड म्हूण येता. पुलीस व्हेरिफिकेशन घेवन यो म्हूण. हें कितें? हांवें सांगलें कितें ना कितें नये ते एक म्हणजे एक्सक्यूज सोदता. तेन्ना तेणें सांगलें आपण नेव्हल चीफा आपयता, गरज पडल्यार तुकाय आपयता त्या टायमाक, आणि जाता तितले बेग्याचे बेगीन हो इश्यू आपण रिझॉल्व करतात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. दोनापावला एका घरांतल्यान 40 लाखांच्या भांगर आणि 5 लाखांची कॅश चोरयेच्या केशीत गोंय पुलिसेचे स्मार्ट इन्व्हेस्टिगेशन. चोराक पश्चिम बंगालांतल्यान उखल्लो. एसपी नितीन वाल्सन म्हणटा ही ब्लायंड केस. सीसीटीव्ही आणि इंस्टाग्रामाच्या आधारान चोराक धरलो. आतां मेरेन खंय 40 लाखांची वसुली ताचे कडच्यान जाल्या. गोंयांत चोरयो जायत आसा. घरां दुकानां फोडपाची प्रकरणां सुरूच. स्मार्ट सिटी पणजीतूय चोरी जातात. 25 दिसा फाटीं दोनापावला भांगार आणि कॅश धरून 45 लाखाची चोरी जाली. गोंय पुलिसेन ह्या प्रकरणात पश्चिम बंगालांतल्यान सुरेदार शेत्री ह्या 31 वर्साच्या तरणाट्याक धरलो. चोर सध्या पुलीस कस्टडीन आसा. चोराक धरपाक पुलिसेन तंत्रज्ञानाचो आधार घेतलो. स्मार्ट सिटी पणजीतल्या पुलिसांचे स्मार्ट इन्व्हेस्टिगेशनाक लागून चोर सापडलो. हो पळयात, तुमकां स्क्रीनीर दिसता तो राजभवनाकडलो रस्तो, आणि त्या सामसूम रस्त्या वयल्यान सायकलीन वचपी होच तो 45 लाखांची चोरी करपी चोर. पणजेच्यान दोनापावला वतना सीसीटीव्हीत तो कॅप्चर जाला. हो व्हिडिओ चोरी करच्या पयलींचो. आता हो व्हिडिओ पळयात. दोनापावला वाठारांतल्या एका घरांतलो हो व्हिडिओ. तोंडाक मास्क घालून तो तरणाटो चोरी करतना स्पष्ट दिसता. घरातली सगळी ग्राउंड फ्लोरार न्हिदिल्ली. तीच संद साधून हो पहिल्या माळ्यार वचून चोरी करताना दिसता. ह्या व्हिडिओत तो चोरी करून सायकलीन परत पणजे येतना दिश्टी पडटा. तो खेळपाक एका कॅसिनोन गेलो. थंयच्या सीसीटीव्हीन ताचे मुखावळ स्पष्ट दिसता. ह्या फुटेजीचो पुलिसांक तपासा वेळार खंय मोठो आधार जालो. कॅसिनोत खंय तो हरलो. त्या उपरांत त्याने सोमतीच गोंय सोडून मुंबय गाठली. थंय चोरिल्ले भांगार विकले आणि त्या उपरांत ताणे टुराक गेलो. थंयच्यान तो सरळ आपल्या गांवांत पश्चिम बंगालात गेलो. पुलिसांनी ताका सोदूंक वेगळीच आयडिया वापरली. इंस्टाग्रामाचेर चलयेचो फेक अकाउंट केलो. ताचे कडेन उलवप करून ताका घुसपायलो आणि संद मेळटाच ताका धरलो. Now the police came up with a very intelligent plan in which we have found out the identity of this person is Nepali and he is of the age 31 years. फिर हमने देखा
कि इसका जो नंबर्स जो ट्रैक यूज़ किया है, दिस नंबर्स इज लिंक्ड टू वन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट. इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट में देयर इज नो अदर नंबर बाई विच वी कैन ट्रेस हिज लोकेशन, बट द इंस्टाग्राम अकाउंट वॉज एक्टिव. द पुलिस ऑल्सो क्रिएटेड ए फेक इंस्टाग्राम ID ऑफ ए गर्ल. हमने एक फेक ID बनाया लेडी का, इनफैक्ट ए गर्ल का. वी टुक द हेल्प ऑफ ए गर्ल also and we started talking with the person. Where after 3-4 days of intense chatting, the person revealed his location and person revealed his phone number. Immediately a team was sent to West Bengal. वेस्ट बंगाल में उसको वेस्ट बंगाल पुलिस की हेल्प से हमने उसको अप्रहेंड किया. वहाँ पे उसको पेश किया कोर्ट में. कोर्ट ने हमें ट्रांसिट वारंट दिया. ट्रांसिट वारंट के बाद वी केम हियर. वी प्रेजेंटेड इट बिफोर द कोर्ट हियर वेयर वी गॉट द PC. और उसके इंस्टेंस में वी रिकवर्ड सम ऑफ द ज्वेलरी फ्रॉम मुंबई. द केस इज अंडर फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी वांगडा साहिल मांद्रेकार. 2 परीक्षा घेवच्यो म्हणून केंद्रान सांगला खरें, मात ती शिफारस बोर्डान निर्णय घेवपाचो गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष प्रुडंटा कडेन उलयलो. एखादो भुरगो दुयेंत आसल्यार वा राष्ट्रीय खेळांनी प्रशिक्षणात वांटेकार जाला आसल्यार ताची परीक्षा बुडची न्ही म्हणून ही वेवस्था. NEPत 6 म्हयन्यांत एक परीक्षा अशी तरतूद आसा. 2025-26 ती लागू जावंक शकता. कोणाक जर सपोज मार्चाची एग्जाम चुकली आसत, मे बी ऑन मेडिकल ग्राउंड आसतली किंवा तो नॅशनल गेम्साक तो पार्टिसिपेट जाल्लो आसत किंवा ट्रेनिंगेक जाल्लो आसत, तर ताज्या खातीर आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दवरची म्हणून ती दुसरी एग्जाम आसा. सध्याचे नवीन जे धोरण आसा त्या धोरणात अशी तरतूद आसा की एक तर तुज्यान मार्चाक बसो येता, एप्रिलाक बसो येता किंवा तुज्यान जुनाक बसो येता किंवा जुलैक बसो येता. अशें कितें तरी ते स्वरुपाचे ते धोरण आसा. जे धोरण हे फक्त रिकमेंडेशन आसा, म्हणजे बोर्डान ताचेर विचार विनिमय करून मागीर ताचेर योग्य तो निर्णय घेवचो आसा. म्हणजे सर थोड्या भुरग्यांक अशें दिसता की बाबा एका वर्सान 2 बोर्ड एग्जाम, तशें कांय ना, एकूच आसतली बोर्ड एग्जाम. सध्या तरी हय, म्हाज्या म्हायती प्रमाणे सध्या तरी तसो विचार ना. आसा हे आसा प्रोविजन आसा. प्रोविजन कशें आसा की 6 म्हयन्या खातीर एक एग्जाम, उरलेल्या 6 म्हयन्या खातीर दुसरी एग्जाम अशें, आनी दोनूय मागीर एग्जामीचो कंबायन म्हणटा तो रिपोर्ट करप, अशें एक प्रोविजन आसा ते NEPत. अजून ताचेर निश्चित अशें कांय ना. हेच रिकमेंडेशन. कदाचित तें 25 किंवा 26 दरम्यान ते लागूंक शकता. शो मस्ट गो ऑन. मोपा एअरपोर्टा लागसार सनबर्न फेस्टिवल लागीं फायनल. सनबर्न प्रमोटर हरिंदर सिंगाची मुख्यमंत्र्याचो सचिव सरकारी अधिकाऱ्याबरोबर बसका जाली. मोपाचेर सनबर्नाक परवानगी दिवपाचें लागीं थारला म्हणून सरकारी सुत्राकडच्यान प्रुडंटाक कळटा. सनबर्नाचो इशू फाटल्या विधानसभेतूय आयिल्लो. दर्यादेगार जावपी सनबर्न आता मोपा विमानतळार जावपाचें लागीं फायनल जाला. सनबर्न प्रमोटर हरिंदर सिंगाची मुख्यमंत्र्याचो सचिव सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर बसका. मोपाचेर सनबर्न जावपाचो म्हूण बोवाळ विधानसभेतूय जाल्लो. तेन्ना GMR सनबर्न करता आसत जाल्यार तांकां सरकार आडोवंक शकना म्हूण मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्ली. सनबर्न मोपाचेर नाका म्हूण कांय थळाव्यांनी बोवाळ केल्लो. मात GMR सगळे पयस करून सरकार कडेन मान्यतेक पावला. फायनल अप्रुवल मेळटकीच सनबर्न मोपाचेर फायनल. 2007 जेन्ना पयले EDM हे सनबर्न हांगा कानोळे स्टार्ट जाले, थंयसरल्यान ते शिफ्ट जावन आतां वागातोर शिफ्ट जाले. 21 वर्सां तुमी पळयता आसतले की सनबर्न फेस्टिवल हे वागातोर जाताले. पण आज आमकां न्यूज कळ्ळी की आज CM सेक्रेटरी आनी जे प्रोप्रायटर सनबर्न आनी जे ऑफिशियल लागता ज्या मिटिंगेक ते सगळ्यांनी मिटींग घेतलेली आहे. ते सनबर्न ऑर्गनायझर हरिंदर सिंग तेंच्या वांगडा आज CM सेक्रेटरी मिटींग जाली. तेंच्यांनी ऑलमोस्ट जो पेडण्या एअरपोर्ट एरिया आहा थंयसर सनबर्न शिफ्ट करपाचे तेंच्यांनी आतां पर्यंत 90% तरी सिलेक्शन जाल्ले आहा प्लेसीचे. तुमी पळोवंक शकता एका सायडीन जी एरिया एअरपोर्टाच्या भायर तुमकां दिसता आसतले थंय सनबर्न येवपाचें हें शक्य जाल्लें आहा. नेक्स्ट मिटिंगेक ऑलमोस्ट फायनल जातले आनी ह्या वर्साचो सनबर्न गोंयान हो मोपा एअरपोर्टाच्या भायर जी पार्किंग एरिया आहा जी एरिया आहा थंयसर हो सनबर्न निश्चित जातलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाच्या केशीत मर्सडिसाची पात्रांव मेघना सावड्डेकाराकूय अटकपूर्व जामीन. मेघनाचें क्रिटिकल ऑपरेशन जालां. तिका रेग्युलर मेडिकल ट्रिटमेंट लागता.
ते खातीर अटकपूर्व जामीन जाय म्हणून रजाव. कोर्ट म्हणटा मेघनाचो खंय गुन्यांवांत कसलोच वांटो दिसना. मेघनाचो घोव परेशाकूय जामीन मेळ्ळा. तोच गाडी चलयतालो म्हणून क्रायम ब्रांच सांगता. बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाचे केसीन मर्सडीसची पात्रांव मेघना परेश शिनाई सावर्डेकाराक अटकपूर्व जामीन मंजूर. मेघनाचे सिरियस ऑपरेशन जाला. तेका रेग्युलर मेडिकल ट्रीटमेंटाची गरज आसा. कस्टडीन आसतना ट्रीटमेंटाक कळाव जाल्यार तिच्या जिवाक बरे वायट जावं शकता म्हणून तिच्या आदोगादाची रजाव. मेघनाचो घोव परेशाकूय जामीन मेळ्ळा. तोच गाडी चलयतालो म्हणून क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगला. मेघनाचो गुन्यांवांत खंय वांटो दिसना म्हणून कोर्ट म्हणटा. ह्या प्रकरणात संद आसतनाय पुलिशेन तिच्या आड कांयच दिवना म्हणून कोर्टाचे निरीक्षण. आणि जेएमसी कोर्टान जी परेश सिनाई सावर्डेकर हाजी बायल जी आसा मेघना सिनाई सावर्डेकर हिका बेल ग्रांट केल्ली आसा ऑन मेडिकल ग्रावंड्साचेर. आणि म्हाका दिसता आतां हाज्या पयलीं परेशाक बेल ग्रांट जाल्ली आनी तेज्या उपरांत तेज्या बायलेक मेघना हिका बेल ग्रांट जाल्ली आसा आयज. आणि बेलीची ऑर्डर आसा तितूर मेन्शन केल्लें आसा की मेघना सावर्डेकर खंयच एब्सकॉंडिंग जावपाक शकना जेन्ना ती केन्नाय पुलिसांनी आपयली जाल्यार ती प्रोड्यूस जावपाक रेडी आसा म्हणून. फोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गांवांनी मसुंड्यो बांदात म्हणून पेडणेच्या लोकांची मागणी. प्रत्येक गांवांत सरकारी जमीन आसा थंय खंय मसुंडेची वेवस्था करची. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा पेडण्या मरणा उपरांत प्रवास कठीण. आमदार जीत म्हणटा मांद्र्या मसुंडेचो प्रस्न सुट्टा. थळावे म्हणटा बांदली म्हणून जायना. सरकारान मेंटेनन्सूय करचें. पेडणे तालुक्यात स्मशानभूमीचो इशू खर जायत आसा. ह्या पयलीं पेडणेच्यान एक कूड मुख्यमंत्र्याच्या शासकीय बंगल्यार हाडपाची घडणूक घडल्या. इतले जावनूय पेडण्यांतलो स्मशानभूमीचो प्रश्न आसा तसोच आसा. थळवे म्हणटा पेडण्या प्रत्येक गांवांत स्मशानभूमी बांदची. आता पेडणे म्युनिसिपालिटीन जी स्मशानभूमी माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरान जेन्ना एग्रिकल्चरची जमीन एक्वायर करून 1,20,00,000ची स्मशानभूमी बांदली खरी, पण ती अर्धवटच रावली. ती फुलफील जावंक ना. थंय सुखसोयी ज्या विधीक जाय ते मेळना. तेतून एक पेडण्याच्या आमदारान लक्ष घालून ती पूर्णत्वास व्हरपाची अशी हांव मागणी करता. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा सरकारान लक्ष घालून प्रत्येक गांवांत स्मशानभूमी बांदची. मरणा उपरांतचो प्रवास खंय कठीण. सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून आमी मिरयणारे आसात. पंच सदस्य असतात, माजी पंच असतात गांवांत. ताणें फुडाकार घेवंक जाय. गव्हर्मेंटानय सरकाराची जमीन सगळ्या ठिकाणी आसा. त्यामुळे एखादो कायदो करून सुद्धा ऑन प्रायोरिटी बेसीस एक गांवांत 500 किंवा 1000 स्क्वेअर मिटर जागा खंयच्या तरी अफ्रामेतान सरकारचे जे आसा तातूंत सरकारान वेवस्था करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आमदार जी तारोलकर म्हणटा मांद्रेच्या स्मशानभूमीचो प्रश्न सुट्टा. पंचायतूय फॉलोअप करताली. पंचायतूय ते फाटल्यान लागले की ट्रिब्युटोरियम कशा भशेन मांद्र्यान एक जाय म्हणून. सो ह्यो रेव्हेन्यू लँड हांगासर ऑलरेडी सबस्टेशन आमच्या हांगासर जाल्लें आहा. सो ताका एडजॉयनींग म्हणटात तशें ऑलरेडी वयर गांवांतली क्रिमिटोरियम गव्हर्मेंट लँडान आहात. सो तांकां हात न लायता सायडीची लँड आहा गव्हर्मेंट ती आमी क्रिमिटोरियमाक घेता. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जेन्ना आमची असेंब्ली चालू आसली तेन्ना ह्यो इशू जेन्ना पालयाचो जालो सो तेणी डायरेक्ट केला की प्रत्येक पंचायती वायज खंय तरी गव्हर्मेंट लँड आहा थंयसर क्रिमिटोरियम इमिजिएटली करपाची म्हणून. MLA लेड फंडांतल्यान जे आमकां सरकारान 2.5 कोटी वर्साक दिल्या तितून इमिजिएटली ते प्रायोरिटीचेर एक ती मसुंडी कर म्हटलें. मकबूल माळगीमणी वांगडा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्र्या दर्यांत बुडटल्या 12 ते 14 वर्सांच्या 2 फ्रेंच भुरग्यांक दृष्टी लायफगार्डांनी साल्वार केले. ल्हारांचो अदमास नाशिल्ल्यान ते उदकांत ओडले. लायफगार्डाच्या नजरेक आयिल्ल्यान साल्वार. म्हयनोभर गोंय भोवंक आयिल्ले फ्रेंच फामिलींतले हे भुरगे थंय सदांच न्हांवूंक येताले. दर्यांत देंव नाकात म्हणून सायनबोर्ड मारूनय खंय ट्युरिस्ट दुर्लक्षांनी मस्ती करतात. फॉरेनर आमी लायफगार्डान विसल मारली, विसला आयकना. त्याच्या उपरांत मागीर तो स्विमर म्हणून तांकां आदी 2 दिसा तांकां वॉर्निंग दिल्ली. वॉर्निंग दिवन ते आयकना आनी त्या दिसा ते परत उदकांत गेले. आनी सद्या वॉटर करंट सद्या स्ट्रॉंग आहा. बरोबर. आनी ते वडल्या उपरांत मागीर ते आमचे लायफगार्ड आश्व्याचो एक फर्स्ट पॉयंट वयलो एक लायफ सेवर आनी मांद्र्याचे 2 जाण देवले तांकां सेफ केले. आमी मांद्र्याची जस्की घातली, सेफ करून हाडले. ओके. मागीर ते वॉर्निंग दिली. वॉर्निंग दिवन ते आयकना. वॉर्निंग कितली पावट दिले तरी ते आयकना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी.
रेल्वेन जमीन संपादन करिनासतनाच डबल टॅकिंगाचें काम सुरू केलां. काम बेकायदेशीर म्हणून थळाव्यांचो बोवाळ. रेल्वेकडेन जमनीची मालकी ना. हायकोर्टांत केस चल्ल्या तरी आसतना रेल्वे खंयच्या आधारार काम करता काय म्हणून थळाव्यांचो प्रस्न. रेल्वेक जमीन दियात म्हणून मामलेदारान खंय नोटीस काडिल्ली दिवचे ना म्हणून लोक ठाम. The villagers of Pale and Izosi were called, giving them a notice 2 days prior, saying that their possession will be taken by the railway, and if they have any objection, to come and appear before the court. However, in the notices, there's nothing specific written about who's getting how much property. Nothing is written. No demarcation has been done of those properties. The railway has, without taking possession of the land, has already started and is already continuing with illegal construction in the village, which is completely illegal. Around 150 to 200 villagers have come to this place as they've been called on a notice which doesn't state anything clearly, but is only asking for land. It's already taken up in the High Court, and the matter is going on. And if needed, we'll be also going to the appellate authority, higher authority. Villagers opposed. No one is willing to give their land to the possession of the railway. आज आमकां एक 3-4 दीस जाले की नोटीस इश्यू केल्या फ्रॉम द मामलेदार टू मीट अप विथ द मामलेदार टू हँड ओवर पोजेशन ऑफ सर्टन सर्वे नंबर्स. ओके, सो लोक मातशे उत्सामोड जालो. देशात पंचायत पावण्यार बाणस्तारी मार्केटा सारखे दुसरे मार्केट ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बाणस्तारी नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या उक्तावणाक उलयलो. नुस्त्या मार्केटांत कोल्ड स्टोरेज आशिल्ले पंचायत पावण्यार गोंयांतले हे पयलेच मार्केट म्हणून दावो. मार्केटाक स्वतंत्र सिवेज सिस्टमूय आसा. हे मार्केट जे आसा पयली हे 8 दीस चलतले, म्हणजे 365 डेज मार्केट चलतले. फक्त त्याचा बरो उपयोग कसो करपाक जाय आनी कशा बऱ्या पद्दतीन. कारण एकदा ह्या हॉलाक एसी घातली काय म्हाका दिसता सगळे आपले लग्न म्हणजे बर्थडे सगळे करपाक हांगा जाल्यार दिस इज सेंट्रली लोकेटेड आसा. केंद्रांतल्या ट्रायबल फंडांतल्यान आनी स्टेटीच्या फंडांतल्यान मेळून 18 कोटी रुपया आमी खर्च केल्या. कितले? 18 कोटी. एखाद्या ग्रामपंचायतीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाक 18 कोटी रुपया राज्य आनी केंद्र सरकार करता. ही खूब व्हड गजाल आसा. गोंयांतले सगळे मार्केट कॉम्प्लेक्स पळोवन येया. सगळ्या मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या पेक्षा हो एडवान्स 2 स्टेप फुडें आसा, 1 स्टेप न्ही. खंयच्या पुराय देशात ग्रामपंचायत लेवलाचेर असो बाजार पळोवपाकूच मेळचो ना हें हांव ठामपणे दिसता. ह्या मार्केटात सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट आमी इन्स्टॉल केल्लो आसा. हांगा जितकी आपल्याकडे टॉयलेट्स आसा, कॅन्टीन आसा आनी हेजी सगळी सिवेज त्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक वयतली ती ट्रीट जातली. अशा पद्दतीची फेसिलिटी दुसरे कडेन ना. आनी एडवान्स ताज्या फुडल्यान सांगता आमी कोल्ड स्टोरेज हाजी स्पेशल फेसिलिटीज ह्या प्लांटा कडेन. कोल्ड स्टोरेज म्हटल्या उपरांत फाल्यां सकाळी जर कोणी मेजर प्रमाणात भाजी हाडल्या आनी ती विकली वचूंक ना, ताका दवरूंक जाय, परत परवा येवपाक जाय विकपाक. तेणी उरलेली भाजी कोल्ड स्टोरेजांत घालूनी आनी घरा वचूनी ती दवरपाची फेसिलिटीज आसा. त्या बाजार संकुलाची पुनर्बांधणी उत्तम प्रकारे सगळ्या कार्य हांगा जावं ह्या पद्दतीन जी केल्ली आसा ती अभिनंदनीय आसा. ह्या खात्याचे मंत्री, मुख्यमंत्री हांचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. म्हणजे तांकां देव बरें करूं म्हणटा की ताणें एक बरो स्टेप हो बाजार संकूल हें करपाक घेतलो. आमकां इतले प्रॉब्लेम फेस करचे पडटाले ते सांगपाक शकना. जे फार्मर हांगासर आपले वेपार घेवन येयला तांकां सगळ्यांक खबर आसा तेंच्यांनी हो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो, प्रॉब्लेमाक फेस केल्लो आसा. पण आयज खूब उमेद जाता की आमच्या आमदार तशें गोंय राज्याचो कला आनी सांस्कृतीक मंत्री बाब गोविंद गावडे हांच्यांनी फुडाकार घेवन सुसज्ज असो बाणस्तारचो मार्केटचो कॉम्प्लेक्स आयज आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटा. एका वटेन स्कील डेव्हलपमेंटाच्यो सरकाराच्यो काणयो, ते वटेन ITIचो रिजल्ट अजून आयिल्लो ना. 28 ऑगस्टाक पॉलिटेक्निकाच्या एडमिशनाचो निमाणो रावंड. ITIचो रिजल्ट 29 तारखेक. वर्स बुडटले म्हूण हुस्को. स्कील डेव्हलपमेंट संचालकान
DTEक सांगून ॲडमिशनां 31 ऑगस्ट मेरेन धुकल्ल्यात. ITI SCVTचो रिजल्ट येवंक ना म्हणून पॉलिटेक्निकच्या ॲडमिशनाक रावल्ल्या भुरग्यांक आनी तेंच्या पेरंट्सांक ह्या गजालीचो त्रास जालो. हे प्रकरण स्किल डेव्हलपमेंट डायरेक्टरा कडेन पावलें. जे भुरगे आतां ITI करता 2 years डिप्लोमा तांकां एडमिशनाक आमकां हे मेळटा मिन्स चान्स मेळटा पॉलिटेक्निकान घेवपाक वेदर दे कॅन गो फॉर 2 years डिप्लोमा स्ट्रेट अवे जॉयनिंग 2 years सेकंड इयराक जॉइन जावपाक दे कॅन स्कीप फॉर 1 year आफ्टर 2 years. बट आतां इश्यू कितें जाला 28क आतां थर्ड रावंड जालें आतां 28क फोर्थ रावंड आहा एंड आवर DTE डिपार्टमेंट प्लस पॉलिटेक्निक दे आर रेडी टू टेक आवर स्टुडंट्स फॉर सेकंड इयर. बट स्कील श्रम शक्ती भवनान आमी हांगा आसले आतां विचारपाक तेंचो रिजल्ट आहा तो आतां पब्लीश जावंक ना. विदीन 4 days तेंच्यांनी डिक्लेअर करले बाय म्हणल्यार 28क हांगा लास्ट रावंड आहा DTEन आनी हेंचो रिजल्ट जाता तो बाय थर्सडे ऑर फ्रायडे. बेश्टी 4 दिसाक लागून भुरग्यांचे 1 year वेस्ट जाता. तेच आमकां इश्यू जाता आनी ऑल द पेरंट्स आर कमिंग एंड आस्किंग फॉर द रिजल्ट इट्स एटलीस्ट 28क दवरला न्हू एटलीस्ट 1 week फॉरवर्ड करा. 1 week डेट आहा न्हू ते पब्लीश जाता फुडें करा. सुत्रा कडच्यान कळटा त्या अनुसार स्किल डेव्हलपमेंट डायरेक्टरान DTEक लेटर केल्लेलें आसा. लेटर अशें केल्लें आहा की जी एडमिशन डेट 28 तारखेक आसली ती 31 तारखेक आतां ठरयल्लेली आसा. SCVTचो रिजल्ट तो 28 ऑगस्ट म्हटल्यार सोमार ह्या दिसा जातलो. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रे. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.